Chandolkar, punch member VP Giri. So Dalini Franco, punch member VP Giri. सांगोळडा श्री गौरीश मडकईकर प्रेसिडेंट बीजेपी मंडळ सालिगांव तसेच सौ नेहा केरकर VP Giri, Shri Shital Wazarkar, Secretary BJP State Executive Committee. So Pratiksha Mahekar, Vice President BJP Goa Mahila Morcha, North Goa. Shri Prakash Naik Hadfadkar, ex-ZB member. श्री करण गोवेकर मेंबर सोशल मीडिया तसेच श्री अमरनाथ सलगावकर को इन्चार्ज सोशल मीडिया नॉर्थ गोवा तसेच डॉक्टर अजय गावडे स्पोर्ट्स Director हांच्यानी प्लीज माचर येवचे. सो ह्या आमच्या सगळ्या मानसाकडे ताळो जावनी कारण हे असं सगळे बॅकबोन जे घडून हाडटात आमच्या खातीर सुंदर प्रोग्राम ताळो जावनी गायज. येस आमचे मानेस हांगा आमकां लाभिल्ले आसा. सगळ्यांत पयलीं तांची फुलां आनी एक यादस्तीक भेटून तांचे आमी स्वागत करूया. केदार भाई नायक तुमचे कडेन मागता की आमचे मिनिस्टर आसा हांचे तुमी फुलां भेटून तशेंच एक मानचिन्ह दिवन तांचे स्वागत करचे. हॅलो सांग बेगीन सांग अबो सालिगांव तसेच डॉक्टर गॅविन डायस जनरल मॅनेजर GTDC हांकाय हांव रिक्वेस्ट करता तांच्यांनी माची दवरचे प्लीज. डॉक्टर गॅविन डायस. तांकां North Goa Secretary, Mr. Ghadi, can we please have you on stage? आमचे सोयरे हांगा हाजीर आसात. सो सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद आनी म्हणटात की कसल्या बऱ्या कार्याची जर सुरवात जातली जाल्यार काळखाचेर उजवाडाची माळ जाता हें दीप प्रज्वलन करून आमी आयचे कार्यावळीची हांगा सुरवात करतात. दीप प्रज्वलन करतात सगळ्यांनी ताळयो दिवन आम्ही हो प्रोग्राम ऑफिशियली सुरू करूया. औपचारिकपणान श्री केदार जे नायक ऑनरेबल MLA सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड चेअरमॅन GTDC. जशी एक वाक पेटत वयतली ताळ्यांचो गजर जावपाक जाय. आणि म्हाका दिसता आमी एकामेकाच्या हाताक हात लावन हें करपाक शकता की सगळ्यांचो हात लागलो आनी दिवली पेटली. एक प्रतीक आसा की आम्ही कसले कार्य करता आसतना सगळ्यांचो हातभार लागता हाचे ते सुंदर प्रतीक आसा आनी तातूंतल्यान निर्माण जाता प्रकाश. तातूंतल्यान आमकां योग्य बरी ती वाट मेळटा. देव बरें करूं सगळ्यांक. तशेंच मागता की आमचे खाशेले सोयरे आसा हांकां फुलां भेटून तांचे माचयेर स्वागत करचें. केदारजे नायक आसा मागता की तुमी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्युरिझम एंड आयटी आसा तांचे स्वागत करचें. ताळयो जावनी. ह्या उत्सवात उत्साह हाचो तितकेच मोलाचो वांटो आसा आनी हो उत्साह मेळटा तुमच्या ताळयांतल्यान. थँक्यू व्हेरी मच. केदार जे नायक आसात हांचे फूल तशेंच हें यादस्तीक आसा मानाचें चिन्ह दिवन तांचें स्वागत आमी करतात. मातशी सालिगांवची उदरगत आनी दर एकट्याची उदरगत हें सपन घेवन ते भरपूर काम करत आसा. मागीर दर एका घरान दर एक सुविधा पावची ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम आसा ह्यो सगळ्यां मेरेन पावच्यो हातूर ते अतोनात प्रयत्न आसा हांव करत आसात आनी तुमचो तेंको हो तांचे खातीर खूब मोलाचो आसा. सगळ्यां खातीर बरे रस्ते मेळचे उदक घराघरांनी पावचें हें तांचें ध्येय आसा. मुखार वता आसतना आज मागता की गिरी पंचायतीचे सरपंच आसात श्री कल्पेश नायकजी तांच्यांनी उपकाराचे म्हळ्यार सगळ्यांक उपकाराचे म्हणल्यार
कुलदीप आरोलकर MD TTDC हांकांय बुके भेटोवचो आणि जशे बुके मेळटात तशे तुमी ताळ्यो दियात आणि ह्या फुलां बरोबर आमकां तुमच्या ताळ्यांचो सहभाग जाय. सो मागच्या जमिनीसारखे मानीस आसा हाका मना काळजा सावन धन्यवाद दिता आसतना ही कार्यावळ अशी रंगता आणि म्हाका दिसता गोंयचे मानाधीक ट्युरिजम मिनिस्टर हांचें जें ध्येय आसा की गोंय हें एका वेगळ्या पातळीन सगळ्या मेरेन पावपाक जाय आणि ताजीच ही कुरू आसा म्हळ्यार आयचो सालिगांव फेस्टिवल 2026. आणि आमच्या गोंयची जी खासियत आसा ती आमी सबंद भारतभर सबंद संवसारभर पावया आणि आमच्या खातीर एक हेल्पलायन तांच्यानी सुरू केल्या ती आसा 1364 आणि ह्या नंबरा वयल्यान आमकां 24/7 आमच्या गोंयची म्हायती सगळ्या मेरेन पावोवंक मेळटली. एक सिंपल काम करूं येता आमी ते म्हणजे आमचे फ्रेंड जे आमच्या गोंयान येवन सोदतात तांकां सांगपाचें ह्या नंबराचेर डायल कर बाबा, ताका सगळी गोंयच्या विशीं म्हायती मेळटली. ओके, आता मागता की सरपंच गिरीम पंचायत श्री कल्पेश नायक आसा हांच्यांनी सगळ्यांक उलोवप करचें. हॅलो, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सगळ्यां पयलीं आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित मान्यवर टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे सर, आमचे लाडके आमदार केदार भाई, नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेश्मा, तसेच आमचे ZP मेंबर अमित अस्नोडकर, आमचे मंडळ अध्यक्ष गौरीश मडकईकर आणि बाकी सगळे कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमच्या पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर्स आणि बाकी सगळे माझे कलिग्स आणि तुम्ही सगळे जाण. म्हाका आयज खूप खोशी भोगता की फर्स्ट टाइम आमचे गिरीन हो येदो व्हडलो कार्यक्रम आयज जाता. इतले आमदार येवन गेले, मिनिस्टर येवन गेले, गिरवड्यान केन्नाच येदो व्हडलो प्रोग्राम जावंक ना. सगळ्यांत पयलीं आमच्या आमदाराक ताळयो जावनी की केदार भाईन हो इनिशिएटीव घेतलो आणि हो येदो व्हडलो प्रोग्राम आयज आमच्या गिरीन जाता. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा रोहन सराक आणि आमच्या CMाकूय की हे ट्युरिजमा थ्रू आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी गिरवाड्या गांवांत. बाकी सगळ्या गांवांनी कितें ना कितें प्रोग्राम जाताले, आमच्या गांवांत केन्ना जायनासलो. आमकां दिसतालें की हांगा एक जावचो आणि ती आमकां संदी आयज मेळ्ळी आसा. हांव तुमच्या वतीन आणि आमच्या सगळ्या गांवाच्या वतीन परत एकदा तांकां थँक्यू म्हणटा आणि ही सुरवात जाल्लेली आसा अशें म्हाका दिसता आणि हे फुडें केदार भाई आसतना आणि आमचे सर आसतना हे प्रोग्राम आनीकूय घडोवन येतले अशें आशा बाळगिता आणि थँक्यू म्हणटा. सर थँक्यू सो मच तुमच्या ह्या आमकां उर्बा आवडपी उतरां खातीर. थँक्यू सो मच. ओके, म्हणटात की जी भजनाची परंपरा आसा ही तिगोवन दवरपाचें काम आमच्या जाणट्यांनी केलें आणि आमचे कडेन हांगासर आमचे कडेन 6 अशीं माणकां मोतयां आसात जांचे आयज फेलिसिटेशन ही माचयेर जाता. सो आमी मागतात की आमी एक एक करून नांव घेतात तांच्यांनी वरयेवचे, तांचो आमकां हांगा सन्मान करपाक जाय. सगळ्यात पयलीं श्याम सुंदर पटेकर, तांच्यांनी प्लीज माचयेर येवचे उपकार करून मुखार येयात. श्याम सुंदर पटेकर हे एक प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटी आसा हांगासरली, सो तांकां ताळ्यांनी येवकार दियात. चडटा तशी आमची माची तांच्या काळजा मेरेन पावली, कारण जे तांच्यांनी काम केलां आमच्या माती खातीर ताची पावती तुमच्या ताळ्यांनी तांकां मेरेन तांच्या मेरेन पावयात. थँक्यू. सो जांच्यांनी ही परंपरा राखली म्हाका दिसता तांचे खातीर खुबश्यो ताळयो जावपाक जाय, कारण आज जर आमी हांगा उबी रावून हो आस्वाद घेता सर अशा सुवाळ्याचो, अशा फेस्टिवलाचो, जाल्यार हे लोक खूब कारणीभूत असतात, कारण ते आमची संस्कृताय आसा हाचें जतन करतात आणि आपले मेहनतीन ते जगतात आणि तांचो मान आणि भोवमान जावप खूब म्हत्वाचो. शाल श्रीफळ दिवन आमी तांचे स्वागत करतात, तशेंच एक फुलांचो तुरो भेटून आमी तांचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांचो हांगासर शाल श्रीफळ दिवन सत्कार करतात, तांकां मानचिन्ह दितात. एक खूण आसा, एक सिंबल आसा हो की तांचे काम केल्ले, कार्य केल्ले एक पावती आसा सगळ्या तुमच्यां कडल्यान. सो ताळ्यांचो हातूंत सहभाग जावपाक जाय. धन्यवाद सर, थँक्यू सो मच. तशेंच मुखार श्री प्रकाश पिरणकर आसात, मागता की तुमी माचयेर येवचें. प्रकाश पिरणकर जशे माचयेर चडटात तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावं न्ही तांच्या खातीर. तांचे केल्ल्या कार्या खातीर तुमी दिल्ली पावती आसा तांकां. थँक्यू सो मच सर. सो मागता गोंयचे मानालीक ट्युरिजम मिनिस्टर, IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी, तशेंच केदारजी नायकजी हांचे कडेन की तांच्यांनी
प्रकाश पिरणकर आसा हांचो भोवमान करचो. भोवमानाक ताळयो जायच. तुमच्यो ताळयो म्हणजे बेसिकली हो मोग आसा हो तुमी दिता जांच्यांनी इतली आमची परंपरा आसा भजनाची ही जपली हाका लागून. हे दृश्य असा श्राव्य तुमच्या कडेन येवपाक जाय. हे ऑडिओ व्हिज्युअल आमच्या कडेन हांगासर जो कार्यक्रम चल्ला. धन्यवाद सर. थँक्यू सो तशेंच मच. मुखार श्री आनंद मयेकर हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी माचयेर सर येवचें. आनंद मायकर जसे ते माचे कडेन पदार्पण करतात पुढे सरतात तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावन तांच्या खातीर तांच्या कार्याक दिल्ली पावती आसा. आणि मनातल्या मनान प्लीज ताळयो मारू नाका, त्यो आमचे मेरेन पावना, त्यो मातशे दोन्ही हात एकठांय करून मारूया आमी सो दॅट आमची उर्बा वाडुनी. कारण हाच्या उपरांत आमकां सबंद इवनिंग आसा नाचून आनी जल्लोशान घालोवपाचें आसा. हे आसात श्री आनंद मयेकर. ताळ्यो जावनी. ट्युरिझम मिनिस्टर तशेंच आमचे MLA सालिगांव श्री केदारजी नायक आसा हांच्यांनी हो भोवमान आसा हो केला हो आनंदजी मयेकर हांच्यांनी स्विकारचो. आनी तुमी व्हडा कितें म्हणटा हांव मनांतल्यान हांगा आयले आनी आमकांय संद दिली तुमचे सेवेची तुमकां एक बारीकशी पावती दिवपाची हाका लागून धन्यवाद. मुखावेले सुवातेर गजानंद मांद्रेकर हांकां आमी येवकार दितात माचयेचेर. श्री गजानंद मांद्रेकर. गजानन मांद्रेकर तांच्या कार्याक नमस्कार करतात. तांकां हांगासर शाल श्रीफळ मानचिन्ह दिवन तांचो सत्कार करतात. आणि त्याच बरोबर तुमच्या ताळ्यांनी तांकां हांवें म्हणटात धन्यवाद सर तुमी केल्ल्या कार्या खातीर. ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आणि MLA सालिगांव सर थँक्यू सो मच फॉर डुईंग दिस. तशेंच मुखावेले सुवातेर हनुमंत चोडणकर आसात. हांकां येवप शक्य ना हाका लागून शुभमराव देसाय आसा हे तांचे वतीन हो सत्कार स्विकारता सो मागता तुमी प्लीज माचयेर येवचें. तशेंच जे आमचे सगळे आज जांकां आमी हांगा सन्मानीत केल्या मागता की तुमी मातशे स्टेजीच्या लागींच रावचे. थोड्याच वेळान एका ग्रुप फोटवा खातीर तुमी प्लीज माचयेर येवचे. जांचो सत्कार जाला उपकार करून माचे वर येवन रावात तुमी. जांचो आता सत्कार जाला सत्कार मूर्ती सगळं वर यात. आनंद मयेकर सर तुम्ही वर यात. तशेंच मुखावेले सुवातेर हनुमंत कांदोळकर आसात मागता की तुमी माचयेर येवचे. सर मागता की तुम्ही माचयेरूच रावचे. सत्कार मूर्ती सर तुम्ही माचे रावात मातशे सगळे रावात. जे आज आम्ही हांगासर जांचो सत्कार केला मागता की तुम्ही प्लीज माचयेर येवचे. आणि हाजी एक याद आसा एक फोटवाच्या रुपान आमी हांगा घेतात. आता आम्ही नेटान ताळयो मारयो प्लीज कम ऑन सगळ्यां खातीर. खरं म्हटल्यार हे ताळे आमच्या खातीरच असतात कारण आमच्याच मातयेन आमकां तांच्यांनी जे शिकवण दिल्या ती फुडें व्हरपाची प्रेरणा मेळटा आमकां हांच्या कडल्यान आणि तेच आमी मुखार व्हरया आमच्या नव्या पिळगे मेरेन दिवया. आणि जी भजनाची परंपरा आसा आमकां जी देवळांनी आयकूंक मेळटा एक तेप आशिल्लो जेन्ना हे प्रोफेशन नाशिल्लें ही उमेद आशिल्ली आणि ती उमेद आज आमी जर प्रोफेशनाच्या माध्यमा मेरेन व्हरपाक शकल्या जाल्यार हे तांची अतोनात मेहनत आसा ताका लागून हे मुखार चल्लां. धन्यवाद सगळे आज जे सत्कार मूर्ती आसा मागता की तांच्यांनी आपली बसका घेवची. तशेंच आमचे GTDCचे चेअरमॅन आणि सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA श्री केदारजी नायक हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी उलोवप करचें.
सगळ्यांक नमस्कार. सालिगांव फेस्टिवल 2026 हेच्या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हजर आसा ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी म्हाजे सामके लागचे मित्र श्री रोहन खंवटे सर, आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्षा नॉर्थ गोवा रेश्मा बांदोडकर, म्हाजे MD कुलदीप अरोलकर, आमचे जिल्हा पंचायत सुकूर अमित अस्नोडकर, ह्या गांवचे सरपंच कल्पेश नाईक, माझे मित्र तसेच एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स अजय गावडे साहेब, आमचे एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, बाबाजी गडेकर, या मतदारसंघाचे अध्यक्ष गौरेश मडकेकर, पिलेन गावचे सरपंच अजय गोवेकर, सालिगांव गावचे सरपंच लुकास रेमिदियस, एक्स सरपंच फोंडू नाईक, युवा मोर्चा अध्यक्ष करण गोवेकर, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर प्रकाश नाईक, आमचे जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चा वंदत गोवेकर, आमची शीतल वजरकर, प्रतीक्षा मयेकर, आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट BJPचे आसात, आमचे मिनोलेट सांगोळडा सरपंच निहा केरकर, आमचे महिला मोर्चा अध्यक्ष दीक्षा नाईक, जनरल सेक्रेटरी दालिनी, या पंचायतीचे पंचायत मेंबर आमची मिसेस कानोलकर, डेप्युटी सरपंच श्रिया नाईक, रेस मागस सरपंच सुष्मिता पेडणेकर आणि मानशेर वशिल्ले सगळे मान्यवर, फुडें बसलेले सगळे पंचायत मेंबर, सरपंच आणि प्रेस मिडियांनी व्हड संख्येन हांगा सामके उर्बेन आयिल्ले म्हाज्या भावांनो आनी भयणीनो. सालिगांव फेस्टिवल 2026 हो विचार म्हाज्या न्ही जाल्यार आमचे सगळे जे सालिगांवचे म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे हितचिंतक आसा तेंच्या मनान आयिल्लो. 2 दीस पयलीं गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडवो हो असो आमचो एक फेस्टिवल, हिंदू धर्मान आमी तेका नवें वर्स म्हणटा, म्हणजे हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे आमचो गुढीपाडवो हे आमचे नूतन वर्स, नवें वर्स म्हणटा. आमी जशे सेलिब्रेट करता 31st नायट आनी फर्स्ट इयर इंग्लीश कॅलेंडर, अशेंच म्हाका दिसता होय दीस आमी सेलिब्रेट करचो अशी संकल्पना घेवन, असे विचार घेवन आमी हो प्रोग्रामाचो प्लॅन केलेलो. आनी म्हाका खरेंच खोशी भोगता की तुमी इतल्या संख्येन आयचे हे नवे वर्साचे सेलिब्रेशन करपाक लागून सालिगांव मतदारसंघ आनी स्पेशली गिरी गांवान असो केन्नाच प्रोग्राम जावंक ना, हो सरपंचान सांगलेलो, पूण असो एक प्रोग्राम गिरी गांवांनी जावचो आनी आमचे सगळे मतदारसंघाचे लोक, आमचे सायडीच्या मतदारसंघाचे लोक, आमचे सगळे टुरिस्ट ह्या प्रोग्रामाक येवन ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. आमची एकूच विचार आशिल्ले की नवे वर्स सुरवात करता आसतना आमची परंपरा राखून, आमचे संस्कृती हेजे विचार करून आमी हो नवे वर्स सुरवात करचें म्हणून. आनी एक भक्तिमय म्हाका दिसता वातावरण आमी सुरवात केली. दिंडी जे सगळी आमच्या मतदारसंघाची बायलां दादले येवन दिंडी सुरवात केली आनी ती दिंडी तेंच्यांनी घेवन हांगा जेन्ना पावले तेन्ना म्हाका दिसता ढोल ताशाचे पथक तुमी पळयले. एक बरी सुरवात नवे वर्साची, एक धार्मीक प्रोग्राम, एक आमची संस्कृती राखून, एक परंपरा राखून म्हाका दिसता हो प्रोग्राम आमी विचार करून हाडलेलो आसा. आनी हो सगळो हाडला आमी तुमकां लागून. आमी ह्या प्रोग्रामाक पळयलां आसतलें की बरे बरे नामनेचे कलाकार आमचे गोंयचे, आमचे पुराय देशाचे, तशेंच तुमचो सारेगमप हेजो विनर जसराज जोशी होय फाल्यां परफॉर्म करतलो. कितलेशेच ढोल ताशे पथक तेंच्यांनी हांगा परफॉर्म केल्या. फाल्यां बायलांचो हांगा ढोल ताशे पथक तेंचोय फाल्यां परफॉर्मन्स आसतलो. आनी सगळ्याकून आवडेचो आनी कंटिन्युअसली तुमी जो रिक्वेस्ट करतालो असो हो प्रोग्राम अभंग रिपोस्ट होय प्रोग्राम आनी काही वेळान हांगा सुरवात जातली. तुम्ही सगळे जाण हांगा आयले आनी नव्या वर्साची सुंदर सुरवात केली आनी म्हाका दिसता भक्तिमय प्रोग्राम आमच्या वातावरणान ही सुरवात जाली. हेका लागून म्हाकाय खोस भोगता. हांव खरेंच आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा की ते हांगा वांटेकार जाले. आमचे मिनिस्टर, आमचे चीफ मिनिस्टर सुद्दां हांगा येवपाचे आशिल्ले पूण काही कारणाक लागून ते पावूंक ना. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट जे आनी एक गजाल की जे आत्तां तुमी सत्कार मुर्ती हांगा पळयल्या ती म्हाका दिसता आमची संस्कृती आसा ही फुडें व्हरून आमच्या फुडल्या जनरेशनाक कशी दिवची हेका लागून काम करता. तेका लागून आमी तांकां आयज सगळे आमचे भजनी कलाकार जे आसा जे गिरी नांवान तेंच्यांनी म्हणजे कितले वर्सां जाली ते भजन प्रस्तूत करता. देवळांनी आसूं, खंयच्या धाकटे मंचेर आसूं,
पूण ती आमची संस्कृती हांव म्हणटा परतून ती आमची फुडें व्हरता आनी फुडल्या आमच्या जनरेशना कडेन ती कनेक्ट करून दिता. सो तांकांय हांव आयज देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमच्या गिरी गांवांक तेंच्यांनी भरपूर आमकां तेंच्यांनी हेल्प केलेलो आसा. आनी सांगला तशें अभंग रिपोस्ट तुमी सगळे हांगा रावले आसतले, ताका लागून आमचे यूथ जे आसा हे कंटिन्युअसली म्हाका रिक्वेस्ट करताले की अभंग रिपोस्ट सारको प्रोग्राम आमच्या गांवांनूय जावचो. सो ताका लागून स्पेशली तुमकां लागून हो प्रोग्राम आमी हांगा हाडलेलो आसा. हांव चड वगत आनीक घेना, म्हाका खबर आसा तुमच्या मनान कितें चल्लां पळय तें. सो ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता. आनी चड टायम घेनासतना थोडेच वेळान आमचो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर उलयतलो आनी तुमच्या मनान जे आसा आमी तुमी इतले वेळ रावल्यात तो अभंग रिपोस्ट हो म्हाका दिसता आमी प्रोग्राम बेगींतल्या बेगीन सुरवात करुया. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, एक जशें अभंग रिपोस्टाची क्रेज सगळ्यांक लागिल्ली आसा, ताचे कलाकार हांगा आसा आनी तांचो मान करप ही आमकां गोंयकारांक संवय आसा. कोणी आमचे जेन्ना मानेस्त येता तेन्ना तांचो मान करप. मागता आमचे टिमी कडेन की अभंग रिपोस्टाचे आर्टिस्ट आसा हांकां तुमी मानान माचयेर हाडचे. अभंग रिपोस्ट जाची आमी सगळे वाट पळयतात ते सगळे कलाकार हांगा आसात. ताळयो जावनी व्हडल्यान आणि रिक्वेस्ट करतात आम्ही आमचे गोयचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन एकवटे हांचे कडेन की तांच्यांनी एक एक करून हांचो भोवमान करचो. सगळ्यांत पयलीं दुष्यंत देवरुखकर, उपरांत आसात प्रतीश मस्के, उपरांत पियुष आचार्य, अजय बावल, विराट आचार्य, स्वप्नील तारवे. एक एक करून ताळ्यो जावनी बोव जावनी, कारण ही तुमची पावती आसा आमच्या ह्या बँडा खातीर जो आसा अभंग रिपोस्ट. गोयचे मानादी टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी, तशेंच केदार जे नायक जी आसात जे MLA सालिगांव, तशेंच GTDC चेअरमॅन आसा हांच्या हस्तुकी हे आमचे कलाकार आसा हांचो आज हांगा भोवमान जाता. सो तुमच्या ताळयांनी आमकां खूब कितें कितें सांगलां आनी तुमी केन्ना ताळयो मारतात आमकां कळगिरीन केन्ना ताळयो वाजतात त्यो. सो थँक्यू सो मच. हो ताळयांचो गडगडाट असोच चालू करेल आणि थोड्याच वेळान आमी सुरू करतात अभंग रिपोस्ट. आणि या ताळ्यांचो तुमकां परिणाम पळोवंक मेळटा तेन्ना तांचो खरो प्रोग्राम सुरू जातलो ह्या माचेर. सो ताळयो मारात, कारण तांकां उर्बा येवपाक जाय, तांकां चार्ज करपाक जाय आमी ह्या वेळाचेर. रिचार्ज रिपोस्ट. गोयची कुणबी उदय सगळ्याक पावल्या आणि गोयची माती आसा. धन्यवाद सगळे जे आमचे आर्टिस्ट आसा रिपोस्ट हाचे. आणि आता तो वेळ जालो जेन्ना गोयचे मानादी टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे जे आसा तुजो ऑल्सो IT मिनिस्टर, तांचे कडेन मायक सुपोर्द करपाची आणि तांचे मनोगत आयकपाची. भारत माता की, भारत माता की वंदे. आज आम्ही सालिगांव फेस्टिवल 2026 या उक्तावण सोहळ्याक हांगा उपस्थित आसा. म्हज्या बरोबर आमचे लागींचे मित्र, सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार, तशेंच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बाब केदार नाईक, GTDCचो MD बाब कुलदीप आरोलकर, आमची जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवाची अध्यक्षा बाय रेश्मा बांदोडकर, तसोच आमचो सुकूरचो ZP मेंबर बाब अमित अस्नोडकर, गिरी गांवचो सरपंच बाब कल्पेश, तसोच स्पोर्ट्स डिरेक्टर बाब अजय गावडे, व्यासपीठार उपस्थित सगळे सरपंच, पंच मेंबर, सन्माननीय व्यासपीठ, हांगा उपस्थित व्हड संख्येन आयिल्ले आमचे ज्येष्ठ नागरीक, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, आयचे सत्कार मूर्ती भाव आनी भयणीनो. पयले सुवातेर म्हाका दिसता हांगा येता आसतना सालिगांव फेस्टिवल कितें आसतली हे विचार घेवन हांव येत आशिल्लो. कितें जातलें ह्या फेस्टिवलाक तें खबर आशिल्लें प्रोग्राम, पूण कसो आसतलो तो विचार करतालो. हांगा येतकर ज्या तरेन गर्दी पयली, ज्या तरेन लोक आयले ते पयले, द प्रोग्राम जेन्ना ऑर्गनायज जाता इज नॉट ओन्ली अबाउट ऑर्गनायझेशन, ऑल्सो बाय रेसिप्रोकेशन ऑफ द पीपल, जे लोक येवन पार्टिसिपेट जाता. आनी हांव इजिली म्हणपाक शकता
की केदार आणि ताजे वांगड्यांक जो तुम्ही सदांच मोग आशीर्वाद दिला, जातूंतल्यान तुम्ही रेश्मा भाभी तशेंच आमचो अमित तशेंच बाकीचे झेडपी मेंबरांक व्हड संख्येन निवडून हाडले. एक वाटेन हेच चान्स घेवन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात. पूण ह्या टायमार अशें जाता की एकवटीन आमी आमची संस्कृती सांबाळी जाल्यार उदाहरण पळोवंक मेळटा जाल्यार सालिगांव मतदारसंघात. आनी हें उदाहरण आज पळयता आसतना आमी जेन्ना पर्यटन म्हणटा आसतना सगळे पर्यटकांक दिसता ट्युरिस्ट येता ते इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक की दर्यादेगेचे टुरिजम आमी टुरिजम म्हणून. गोवा इज ओनली अबाउट सन सँड अँड सी. स्लोली जसे विचार बदलूंक लागले आमी ही संकल्पना हाडली की गोवा बियॉन्ड बिचीस. आणि गोवा बियॉन्ड बिचीसाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची खरी संस्कृती कितें तो दाखोवपाचो प्रयत्न 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि तातूंत कल्चरल टुरिजम म्हणजे आमची खरी संस्कृती खरी कितें आसा ते फेस्टिवल्साच्या निमित्तान फक्त शिगमो आणि कार्निवलार उरलो ना जाल्यार चिखलकालो सारकेलो आमी इव्हेंट सुद्धा फेस्टिवल सुद्धा व्हड पावण्यार व्हेल्ली आसा. आणि अशें व्हरता आसतना खरी संस्कृती आमची दिश्टी पडप आणि फुडल्या पिढीक ती दिशा मेळप आणि विकसीत भारत उलयता आसतना विकसीत गोंय उलयता आसतना विकसीत सालिगांव जावप जे विचारधारा घेवन बाप केदार आमचो मित्र घेवन भोंवला फुडें सरला तातूंत एक बरें दिसता की आज तरुण पिढी भरपूर आसा. आमी सदांच चिंतता की ढांग ढिंगाणे आसा ते तरुण पिढी आसा काय म्हणून. आमचे लोक फक्त वेस्टर्न कल्चर सोदतात काय म्हणून. पूण हांगा येवन बरें दिसलें की आज अभंग रिपोस्ट आज आसा फाल्यां सारेगमपा आसा. अभंग रिपोस्टान एक नवें वातावरण तयार केलें जातूंतल्यान आमी आमची भजन बाकीचे सगळे तरेन ज्या हातूंतल्यान ती वाजयतात आणि करतात आमचे लोक त्याच मुडान त्याच हातूंतल्यान सेलिब्रेट आणि एन्जॉय करता जे नॉर्मली टुरिस्ट येवन करतले आशिल्ले. आणि ताच्या खातीर अभंग रिपोस्टान एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया काडून जे युवकांक दिशा दिली तातूंत एक बरें आसा की युवा पिढी आज फुडल्या दिशेन वचपाक बऱ्या अर्थान वतली, संस्कृती सांबाळटली, आपल्या जागाय सांबाळटले आणि तेच रूट्स समज घट असले आमी कितेंय अचीव करूंक शकतात. आयच्या दिसाक तुमच्या सगळ्या तर्फे म्हाका दिसता जेन्ना केदार उलयतालो मना आनी काळजांतल्यान उलयतालो की ताका सालिगांव खातीर एक धडपड आसा, तळमळ आसा. सदांच बसता आनी म्हणटा आपूण म्हणटा लोकांक कितें करूंक सोदता. अरे म्हणलें चड करीत गेलो हांव करीत गेलो जाल्यार बाकीचे मतदारसंघ पळयत रावतले सगळे पर्वरी आनी सालिगांव चल्ला म्हणून. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की रेसिप्रोकेशन मेळप हें खूब इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता केदारान योग्य तरेन आपल्या लोकांचे कशें तांकां उबारणी करप, सगळ्या समाजांक घेवन कशें वचप, तांकां अशें वयर काडप, सगळ्या पंचायतींक झेडपींक घेवन कशी कामां करप, उदरगत कशी करप, तेन्नाच आपली संस्कृती खातीर घटसाण कशी हाडप हें उदाहरण ताणें दिल्लें आसा. म्हूण म्हाका दिसता सगळ्या वतीन तुमी ताका ताळयो मारून ताका आनी ताच्या टिमीक ताळयो मारपा जाय. आमकां कितें जाता ताळयो मारपाक मातशे त्रास जाता. 2 हात मारले की ताळयो. व्हडल्यान मारल्यार केदार मोटिवेट जाता, टीम मोटिवेट जाता. म्हणजे व्हडल्यान ताळयो मारचे. हे तुम्ही नॅचरली अभंग रिपोज जातकीर चालूच दवरतले. आता केदाराक दिला म्हणून केदार आनी टीम ऑल्सो गेट्स मोटिवेटेड. आम्ही दोघूय जाण मिळून जे काम जाय पर्यटनाच्या खात्यांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर, फेस्टिवल, संस्कृती, गोवा बियॉन्ड बिचीस जी कल्पना आसा ते बरोबर रावन आम्ही काम करीत रावतले. तुमचे जे एक्सपेक्टेशन्स आसा त्या प्रमाणे केदार काम करताच. ताका कितें एक सहकार्य जाय ताका मुख्यमंत्री करता, आम्ही सगळे करता. एकजुटीन पावलां फुडें काडुया. सालिगांव फेस्टिवल सारकेली फेस्टिवल जी खरी योग्य आशिल्ली ती जशी कल्पेशान म्हणली सदांच सगळ्या कडेन जाता पूण गिरी जायना. गिरी वातावरण एक बरें निर्माण जालें म्हणून कल्पेश आनी तांणी ताका जी मदत केल्या ऑर्गनायज करपाक तांकां अभिनंदन करता. आयचे जे सत्कार मूर्ती दिली तांकां सगळ्यांक अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. तुमच्या ह्या उतरांनी आमकां आनीकूच चड स्फूर्ती मेळ्ळी आनी व्हडल्यान ताळे मारूंक शिकले आमी. आता ह्या उक्तावण सोहळ्याच्या निमण्या पावण्याचेर आमी पावतात आनीक उपकाराचें उलोवप करपा खातीर हांव येवकार दिता श्री दीपक नार्वेकर जे आसा DYGM GTDC तांच्यांनी उपकाराचें उलोवप करता. सालिगांव फेस्टिवल 2026च्या उक्तावण सुवाळ्याक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून लाभिल्ले आसात मानाधीश पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे. आयोजन समितीच्या वतीन हांव तांचे उपकार आठयता. तशेंच आमचे सालिगांव महोत्सव आयोजीत करपाक लागून आमचे चेअरमॅन ऑफ GTDC
केदार जे नायक जे तुमचे MLA जावन आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, तांणी खूब परिश्रम घेवन आयज हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आसा. सगळ्या GTDC परिवारा तर्फे हांव चेअरमॅन श्री केदार जे नायक हांचे आभार व्यक्त करता. तशेंच आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री कुलदीप आरोलकर हांगासर उपस्थित आसा. पुराय आयोजन टिमी तर्फे तांचे हांव आभार व्यक्त करता. तशेंच हांगासर उपस्थित आसात श्री अमित अस्नोडकर जिल्हा पंचायत मेंबर, श्री कल्पेश नायक जे जावन आसा सरपंच ऑफ गिरीम पंचायत, श्रीमती रेश्मा बांदोडकर प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.